आयज मेरेन पर्यटन खात्याची खंयचीच सुवात वा हॉटेल कोणाकूच लिजार दिवंक ना अशें पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार म्हणटा। मात मिरामार आनी कोलवे आशिल्ली लिजार दिवपाची प्रक्रियेत आशिल्ली अशें ताणें सांगलें। साबार पर्यटनाचे प्रकल्प गोंया भायले पार्टीक लिजाचेर दिल्यात असो आरोप केल्लो। ताचेर पर्यटन मंत्री जाप दितालो। पर्यटनाचे उदरगतीच्या नावान सुमार 53,000 चौरस मीटर जमीन आणि साबार पर्यटनाचे प्रकल्प गोंया भायले पार्टेक व्हड लिजाचेर कशे दिले असो प्रश्न सोपटेन केला। तशेंच साबार दर्यावेळेचेर संडास नात ताका लागून ताणें सरकाराचेर टिका केल्या। आयकात ताचें म्हणणें। दुसरे आमचे टुरिझम डिपार्टमेंटा अंडर जे प्रोजेक्ट जे आसात, एकूण प्रोजेक्ट 20 अंडर दिस GTDC तातूंतले 16 इन ऑल रिस्पेक्ट कंप्लीट आसले खूब वर्सां पयलीं पासून। तातूंतले जे आन्सर मेळ्ळा 4 जर काडले जे इनकम्प्लीट आहात इन अदर फॉर्मेलिटीज, 16तले 9 लीज आउट केल्यात। ते 9 पैकी म्हाका 2 लागतात। एक म्हणजे तेरेखोलचो फोर्ट आणि आमचे मालप्याचे ते गोवा दरबार म्हणून हॉटेल आसले पळय ते। स्पीकर सर, तेरेखोल फोर्ट एरिया कितली जाणा तुमी? 53,081 स्क्वेअर मीटर। तेन्ना आन्सर दिल्ले 99 इयर्स लीज, आता मेळटा 33 इयर्स लीज। आता सरकार तेच, डिपार्टमेंटय तेच, आन्सरां फक्त वेगवेगळी। हांव नको वॉट इज द रिजन बिहायंड। आता 53,000 स्क्वेअर मीटर फॉरगॉट वॉट 99, 33 इयर्स दिवपाचें कारण कितें आसलें? भायले दिल्लीवाले जे दिला पळय ते चलोवं शकतात, आमी गोंयकाराच्यान कापासतात ना कितें? आनी जालें ते जालें, तो फोर्टय दिलो, ताचे बरोबर 53,000 स्क्वेअर मीटर ती जमीन दिली। आज ते तेरेखोलचे जे आमचे भाव भयण आहा ते जर त्या एरियेन वतले तर तांकां एंट्री ना। स्वदेश दर्शन येवजणे खाला कामां हातीत घेतिल्ली, मात ती पुराय केली नात अशें सोपटे म्हणटा। सगळीच कामां अजून ताटकळत उरल्यात, मात रिपोर्ट सांगतात कामां पुराय जाल्यात म्हूण। अशें कशें जावपाक शकता असोय प्रस्न सोपटेन केला। आज कोणेय वचून जर पळयलें जाल्यार थंय अजूनय एक 5 to 10% काम पेंडींग आहा, पण आन्सर मेळटा कितें 100% कंप्लिटेड। अशें जावचें न्हू, कारण टायम दिल्लो जो आसा हो टायम जावन गेल्लो आहा। एक अजबाची गोश्ट ह्या आन्सरान म्हाका मेळटा, ती गेल्या वर्सा सेम तशी दिला, ह्या वर्सा फक्त रिपिटेशन जालें ताचें। सेम स्किमी अंडर हांगा मांद्रे पंचायत जुनस जे म्हणटात थंय एक ब्रिज जेचे फावंडेशन स्टोन बऱ्यापैकी पाटी, हांव नको कितले खर्च करतात त्या पाटयेक, ती लावन आमचे एक CM जे आसले पळय तेंच्यांनी इनॉग्रेशनय केल्लें। तेन्नाय म्हाका आन्सर मेळ्ळें की टोटल कॉस्ट इज 2,23 lakhs। काम कंप्लीट जालें। आज आन्सरान थोडेशे बदल जाला। इंस्टेड ऑफ 2,23 lakhs अमाउंट सेम आसा, वर्क्स कंप्लीटेड 58%, तेन्ना म्हटलेले 100%। खेळा आणि पर्यटन मंत्री विदेश भोंवडेचेर गेल्लो, ताचे बाबतीतूय सोपटेन प्रस्न विचारल्यात। आयकात ताचें म्हणणें। 3 मनशाचो टूर रशिया 6 दीस 75,21,689। फ्रांस 3 मनीस म्हणजे आमचो इन्क्लूड आदरणीय मंत्री 7 दिसाचो टूर, खर्च दाखयला 72,11,634। स्पेन 6 दीस 3 मनीस 68,75,255। तरी अजून हातून ऍड जावंक ना आमचो USA टूर, तो कदाचित 1 कोटी तरी आसतलो। पण म्हाका जर ही जर अशें जर आतां हांव नकळो डिपार्टमेंटान कदाचित ते 75 lakhs 75,000च्या जाग्यार 75 lakhs केला, पण फिगर आहा हांगा दिल्ले। 3 हेचे टोटल जर करीत 2,16,00,000 आणि USA टूर जर 1 कोटी धरलो जाल्यार 3,16,00,000। आमची गोंयची जनता कितें म्हणटली? हांव टूर करता वर्साक 3 फॉरेन, बरें अशेंच, पण मॅक्झिमम कंपनी आमचे एका फाटल्यान 2.5 ते 3 लाख। पण हे कितें तर कमी? हांगा आमकां टॉयलेट बांदता जाल्यार आमचे कडेन फंड ना। अवश्य टूर करचे, पण खंय तरी लिमिटी भितर करचे। म्हाका कांयच म्हाज्या बापायचें कितें वचपाना, पण म्हाज्या बापायचें म्हणजे आमच्या लोकांचें वता, हे आमी कन्सिडर करता, लक्षांत दवरपा जाय। काँग्रेसीन आसतना मंत्री आसतना तो BJPन आसतना तेका साऊथ गोंया लायन वर्ल्ड फुटबॉल टीम पळोवपाक ना, ते गेला तो सारको म्हाजे बरोबर।
साऊथ आफ्रिकाला खुश तो सारको बिझनेस क्लास खर्च जाला तो थंयचो इव्हेंट एक्झिबिशनाचो आनी स्पेस बुकिंगाचो डेलिगेशनचो न्ही डेलिगेशनाक 70 लाख खर्च जायना 3 मनशाचो अरे तेंच तूं सारकें वाच आनी पळय विधानसभेतल्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा, व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी आणि विराज कामत.